पार्टिसिपेट केलेलं आहे का जस्ट रिक्वेस्ट करता की मग को होस्ट करचे का सो शेअरिंग करचे आता प्रेझेंटेशन सो अश्विनी माताजींनी सांगल्या म्हणजे दिस इज आवर फोर्थ सेशन टुडे आणि लास्ट सेशनान तू आम्ही ते पुरा स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट्स शेअर्ड आम्ही पळोवचे स्टार्ट केलेले आत्माचे सो ब्रीफली वील रिकॅप वॉट वी हॅव डन आणि वील प्रोसीड टू टुडे सेशन सो मीन वाईल चॅट बॉक्सान तू अगेन तुमकां कसं takeaways दिसतात जाल्यार which you thought ki was very interesting or you remember from last session you can start typing a chat box onto so from we'll take it from there okay. लास्ट सेशन तू कसं चॅट बॉक्स टाईप करूया तुम्ही कसं उडकास असं लास्ट टाइम सेशन आता कोण और एनी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी आर नॉट द बॉडी इन लिव्ह करेक्ट लास्ट टाइम आम्ही पळयलेले त्या कॉन्सेप्ट की आम्ही शरीर राखिना भायर आसा ती म्हणून आणि कोणाक कच्चे पॉइंट उडकायचंस की फ्रॉम लास्ट सेशन और सब प्रीवियस सेशन वी हैव अटेंडेड सो आज आम्ही ह्या सेशनात तू मुखारसून वचया यू ऑल कॅन कीप टायपिंग सो कोण कोण ह्या सेशनात जॉईन जाल्लेले आसा तुम पुराजना स्वागत करता हे फोर्थ सेशनात तू एक सांत प्रार्थना करून आम्ही मुखारसून ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतप्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरणापरः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हय मागीर आमी आनीक पॉयंट्स पळयले म्हळ्यार केमिकल व्हॅल्यू ऑफ बॉडी अशें पळयल्यार की बॉडीच व्हॅल्यू हार्डली 4-5,000 रुपीज आसा केमिकल्स ब्रेकअप केल्यार विच इज कांय न्ही जाल्यार आमी पळयता ती की करोडो कटल्यान रुपये दिल्यार पळय एक हावस तागेले चार्डा विकतले द बॉडी 5,000 रुपीज म्हळ्यार कसं की एक स्पेशल आसा पूण आसना आणि मागीर आमी ते बनाना स्किनाचे फुडेंचे सेशनांत पळयलें की कशी रिती रिवाज आमकां प्रोटेक्ट करता सो क्विकली रिकॅप करपा जाल्यार आमी सुरय सेशनांत तूं सांगल्या म्हणजे सुरय हॅपिनेसा विशीं पळयलेलें आणि कशी या प्राण्याल आणि मनशाल मध्ये एक डिफरन्स आसा विशेष आमकां एक विवेक बुद्धी आसा आणि मनुष्य जन्मांत तूं आमकां प्राण्यान करचे ऍक्टिव्हिटी सोडून पिंगड कसन की एक देवाल विशयी कळचे कळटा आणि खंयची टेम्पररी प्रॉब्लेम्स परमनंट प्रॉब्लेम्स हें पुरो पळयलें आनी विशेष एक सोल्युशन म्हळ्यार लायफांत हॅपिनेस हाडच्या खातीर आमी देवावट कशी कनेक्ट करूं येता म्हूण कनेक्शन टू गॉड मागीर सेकंड सेशनांत तूं आमी देवाल एक्झिस्टन्सा विशीं पळयलें आमी पुरा प्रुफ्स पळयलें कशी देव एक्झिस्ट जाता म्हूण तें
क्लॅरिटी खातीर देवा देवाळ डेफिनेशन कसं नाही, भगवान म्हळ्यार कसं नाही, आणि कशी आमी हें ज्ञान प्राप्त करूं येता, आणि कसले नमुने एक विश्वास दवरता म्हणून. मागीर थर्ड सेशन, लास्ट सेशनान तो आमी पळयलेलें की कशी आमगेलें शास्त्र म्हळ्यार आमगेलें आवसू म्हणकेची, आनी कशी आवसू एक चार्डा सांगता तेगे बापूस कोण म्हणून, तशी जी शास्त्रां दवरून आमी एक रिजनेबल फेथ दवरल्यार आमकां देवाल विशीं कळटा. आणि मागीर आमी आत्मतत्वा विशीं डिस्कस केलें, आनी कितलें सकट एग्जाम्पल्स इवन फ्रॉम मॉडर्न सायंटिफीक पॉयंट ऑफ व्यू पळयल्यार वय कितलें सकट आसा की खंय आमी कळूं येता की कशें की बॉडी बियॉन्ड कशें की आसा म्हणून. अशी न्ही की मॉडर्न सायन्स जाल्यार करना, मॉडर्न सायन्स इनफॅक्ट आमी फर्स्ट सेशनांतूय डिस्कस केलेलें वर्ल्डाच पुरापुजी व्हड सायंटिस्ट कोण आसा ती आल्बर्ट आयन्स्टायन जावं आयझॅक न्यूटन जावं, तांकां देवा वयर मस्त विश्वास आशिल्लो. आनी लास्टार आमी सर कॉमनली आस्क क्वेश्चन आत्मा विशय ते एड्रेस केलेलें टू कंक्लूड द सेशन. सो आयच्या टॉपिकार आमी वचया विच इज वन गॉड ऑर मेनी गॉड्स. सो ह्या टॉपिकार पळयल्यार कितले की देवी देवता सती हें कशें पुरो सेन्स करचें. आनी इंडिया तें एक प्रकार सुपर मार्केट म्हणून येता, गांव गांवांतू प्रांत प्रांतांतू देवी देवता विंगड विंगड देवस्थानां विंगड विंगड रिती रिवाज हें पुरा म्हळ्यार आमी कशी हाजे विशीं पुरा म्हळ्यार कशी हें चलता अशें म्हणलें की येता. आनी तर इतलें आसत की कोण क्लेम करतात की आमी देव म्हणून. एक पंता मेनी इयर्स अगो केन्ना एक पंता टॉक शो जाल्ले मागीर ते कल्की अवतार म्हणून मस्त विशेष रुपार ताजे कशें की हें पुरा न्यूजारांनी येता आशिल्लीं ती. ताका कोण कल्की अवतार म्हूण तांकां एक टीव्ही शो पळयलें, कोण जेन्युइन कल्की अवतार आसा तुमी टीव्ही शोंत येवका म्हणून. त्या प्रोग्रामान तूं 30 जन आयलीं की तांणी कल्की अवतार म्हणून. तशींच अमेरिकांतूय फुडें एक पंता शो जाल्लें की मस्त जन अमेरिकांतूय तांणी जिजस क्रायस्ट जालें रिइन्कार्नेशन म्हणून सांगतात की आमी जिजस क्रायस्ट जाले अवतार म्हणून. तशींच अमेरिकांतूय तशी एक पंता शो ऑर्गनायज केलेले तेन्ना 350 जन आयलीं की आमी जिजस क्रायस्ट म्हणून. सो हें पुरा कशी अंडरस्टँड करून घेवचें की इतले पुरा देव आस की देव वन आस की एकलो की. सो आतां आमी एक विशय आमी पळोवं येता की सुर्याक विंगड विंगड लँग्वेजान विंगड विंगड विशय म्हूण येता. सूर्य म्हूण येता, सूरज म्हूण येता, सन म्हूण येता, पुरा लँग्वेजान तसं जाल्यार त्या विंगड विंगड नांवान सांगल्यार तो सूर्य विंगड की न्ही एकूच. तशींच आमी हें मना व्हरचें ह्या पॉयंटार देखून आमी डेव्हलप करया की देव न्हिजोवन एक आमी विंगड विंगड नांवान ताका जेवोवा अल्ला राम कृष्ण अशें पुरा मस्त सकट नांवान ताका एड्रेस करूं येता जाल्यार देव एकच. जाल्यार ह्या नेक्स्ट पॉयंटार आमी पळोवं येता मागीर इतले सकट रिलिजन्स कसले इतलो पुरा धर्म कसले हें कन्फ्युजना खातीर इस्लाम कितले सकट धर्म आसत कसले जाल्यार हिची आमी हें पळयता आतां सिखिजम पळयल्यार 600 वर्स फूड आशिल्लें, इस्लाम म्हळ्यार एक 1200-1300 वर्स फूड सुरू जालें, क्रिश्चियनिटी एक 2000 वर्स म्हणून येता, बुद्धिजम 2500 इयर्स 2500 वर्स. जाल्यार आमी पळोवं येता की भगवत गीता 5000 वर्स फुडें हाची रचना जाल्ली देवान सांगलें. आनी आमी एक पळोवं येता की देवान हें खंयचें पुरो विंगड विंगड धर्म आसा आमी पळोवं येता की तांचेन एक तें दावा टू कनेक्ट करच्या खातीर माध्यम आनी अशी न्ही की तांतू पुरा जे प्रिंसिपल्स पुरा रॉंग आसा डिटेल्स विंगड विंगड आसचे पुरो. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मॅथ्स एज अ सब्जेक्ट पळय, आतां फर्स्ट स्टँडर्डा एक मॅथ्स आसा, सेकंड स्टँडर्डा एक मॅथ्स आसा, 10th स्टँडर्डा एक मॅथ्स आसा पुरो. तेंची PhD लेवलार गेले आनीक लेवलार मॅथ्स आसा. सो ट्रिग्नोमेट्री विंगड विंगड नमुने आसा आनी तें स्टँडर्डा लेकार मॅथ्स आसा. जाल्यार ते मॅथ्स विंगड विंगड सब्जेक्ट न्ही ते एकू विशय जाल्यार ताचे लेवल्स विंगड आसा. तशींच आमी पळोवं येता की हें धर्म आमकां विंगड विंगड दिसच्या पुरो विंगड विंगड कारणांत विंगड विंगड प्रांत देश सभ्यता विंगड आसच्या पुरो जाल्यार ताची मूल एक तत्व काडल्यार पुरा धर्माचे एक कॉमन प्रिंसिपल्स म्हणल्यार की देवा प्रिती करका, देवाल शरण येवका, देवाल नामस्मरण करका, जनाल सेव करका आनी पाप कर्म बंद करका. हे 4-5 पॉयंट तुमी खंयचेंय रिलीजन घेयात, इस्लाम असो क्रिश्चियनिटी असो आमगे सनातन धर्म असो खंयचो विशय असो ह्या 5 पॉयंट सांगिल्ले हे पुरांत कॉमन आसा.
ते सगळे म्हणजे डिटेल्स विंगड अशें पुरो जाल्यार हे पुरा कॉमन पॉयंट्स. तशींच आमी मुखारसून गेल्यार आमी सनातन धर्माचे विशय म्हळ्यार आतां आमी सांगिल्लें पळय, मस्त डिटेल्ड आसा हें पुरा विशय सनातन धर्माचे, मस्त डिटेलर आसा. कशें आमी सांगिल्लें पळय, मॅथ्स फर्स्ट स्टँडर्डाचे शिकयता, सेकंड स्टँडर्डाचे शिकयता, पुरा मॅथ्साची. जाल्यार मुखावेल क्लासा वतना मॅथ्स मस्त येता, मस्त डिटेल्स कळटा. ताका आमगेल्या सनातन धर्मान तूं देवाल विशय मस्त विवर्सून छान रुपार प्रेझेंट केलेलें आसा म्हूण सांगिता. इवन जिजस क्रायस्टान तागेले ते सुरेज पुरा कोण शिश्य आशिल्ले ते फिशरमॅन आशिल्लीं ती, आनी तांणी सांगता सांगता सांगलें की जिजस क्रायस्टान की देवाल विशय सांगचेक मस्त सकट आसा, जाल्यार आत्ता खातीर इतलें पुरो म्हूण. तो देवान आमी पळयत की हें शास्त्र देवाल विशय नॉलेज आसा पळय, त्या देवान त्या देश काल पात्र पळोवन सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कशी देश काल पात्र म्हळ्यार तांणी कोणाले देवान तें नॉलेज दिलां, कोण ऋषीगण आसचे पुरो कोणें, तांणी हें पळयलां की कोण आयकतले आसा तांगेली कितली कॅपॅसिटी आसा अंडरस्टँड करचे खातीर, आनी स्टेप बाय स्टेप. आनी सल्पसकर विशय खंय जाता देशकाल पात्र लेकर. फॉर एग्जाम्पल आतां उडपीन तूं मठांत तर आमगेल्या सावथ केनरान तूं ते म्हणटात पळय अणवाळेरी आतां तळ्यान तूं न्हावन येवन डायरेक्टली देवाल कुडा वचून पूजा करता ती, हें प्रथा आसा. मात तें आमी पळयता देश काल पात्रा लेकारी थंयचे वेदरा लेकार ते साध्य आसा. आतां सेम वस्तू शिकागोन तूं जावं अमेरिकाचे खंयचे थंड गांवांत करता जाल्यार थंय तळ्याक गेल्यार ते फुल्ल आयस आसतलें, ते करूं येतलें. सो स्वल्प सकट डिटेल्स देश काल पात्रा लेकारी चेंज जाता, आनी स्वल्प स्वल्प डिटेल्स कशें विंगड विंगड धर्म खंयची खंयची सिच्युएशनां जालेलें थंय थंयची ऑडियन्स लेकारी ते धर्माचें प्रेझेंटेशन जालेलें. इवन आमगेलें एक एक पंत सुदीन तीर्थ स्वाम्यान अ, अ, काशी मठान सांगताना तांणी सांगचें आशिल्लें प्रवचन दिता दिता की आतां सांगलेलें न्हय आजीक इतलें पुरो म्हूण. म्हळ्यार आतां आमी फर्स्ट स्टँडर्ड आसा ती फर्स्ट स्टँडर्ड पास जाता तर मागीर सेकंड स्टँडर्डा विशय सांगचो म्हूण. आतां हें फर्स्ट स्टँडर्डाचें म्हळ्यार इतलेंच जाल्यार आमी पळयता की हें सनातन धर्माचे विशय म्हळ्यार भारी डिटेलार सांगिल्लें आसा. आनी तें कोण सांगिल्लें आनी कोण आयकून घेतिली भगवत गीता? परमात कृष्णान सांगिल्लें हें ज्ञान. आनी कोणा सांगिल्लें? अर्जुना सांगिल्लें. सो तें आमी पळयत हें एक हायेस्ट लेवलार हें भगवत गीता ज्ञान आसा म्हूण. आतां अर्जुनाले कॅपॅसिटी कशी आसा आमी सांगिल्लें पळय खंयचें ज्ञान दितना ते कॅपॅसिटी आसा म्हूण. अर्जून कसले सिलेक्ट जावन अशें पुरो आमी जस्ट ह्या मना वरयत की अश्वत्थामान केन्ना ब्रह्मास्त्र दोगे जाणां लास्ट ब्रह्मास्त्र मारचें आसा तेन्ना कृष्णान कृष्णान ते सांगचे आसा की ब्रह्मास्त्र आपास घेवका म्हूण. अर्जुन आपास घेवचें येता आनी अश्वत्थामाक आपास घेवचें जायना की. म्हळ्यार तें ब्रह्मास्त्र कोण आपास घेवं येता, कोण देवाल निश्ठेन पूज करता, देवाल विशयाक सेव सोड विंगड कसं नाही करना, ब्रह्मचर्य पालन करता म्हूण त्या प्रकारार म्हूण. मात अश्वत्थामा करूं जाय न्ही कसले की एक खंयची फॉल्ट म्हणून सांगीत की अश्वत्थामालें की दुर्योधनान अश्वत्थामा रिक्वेस्ट करतले की ताण तागेले मृत्यू जाचे पयशे फुडें की म्हगेलें बायलेलें विशय तुवें पळोवन घेवका आतां हांव ना जाल्यार म्हूण. तेन्ना ताणें एक क्षणा खातीर दुर्योधनाल बायले उठ कसं एक रिलेशनशीप जातलें मुखारी तें एक तागेले मनान तूं तें एक खाली एक विचार येईल की ताचे निमित्त त्या विचारा निमित्त तो डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो ब्रह्मास्त्र आपास घेवच्या खातीर. म्हळ्यार अर्जून कशी एक लेवलार आसा म्हूण. म्हळ्यार ग्रहस्थ जावन वय तो कशी एक प्रिंसिपल्ड आशिल्लो आनी कशी ताणें ते धार्मीक रितेरी तागेलें एक लायफ जल्लें म्हळ्यार भगवत गीताचे लेवल कशें आसा आनी पात्रता कसं नाशिल्लें अर्जुनाचें त्या पळयत. सो भगवत गीताचे आमी असले एक विशय आसा की तें एक विशय कळ्ळ्यार आध्यात्मीक जिवंतान मुखार सुन वचचे खातीर सादारण म्हणटा पुरा कळटा म्हूण. सो आमी एक विंगड धर्मांत विशयांत आमकां मेळटा आनी सनातन धर्माचे विशय पळयल्यार ते दोनी एक विशय जाल्यार डिटेल्स विंगड. कशें आतां डिक्शनरींत तुवें पळयत की एक पॉकेट डिक्शनरी आसच्या पुरो की एक तातूंत एक 200 पेज सान सायजाचे आसच्या पुरो. तशींच ही एडवान्स्ड डिक्शनरी म्हूण आसता तातूंत 500 बुकां सेट आसच्या पुरो. एक एक बुकान तूं 500,000 पेज दोनी डिक्शनरी जाल्यार एक हातूंत आनीकय चड डिटेल आसा.
ताकाची हे सनातन धर्म हिंदुइझम म्हणटा ती जाल्यार हिंदुइझम ते अशी शास्त्रांत हिंदू म्हूण कांय वर्ड ना न्ही जेवण ते मुघल जनान त्या सायड येताना सिंधू नदी त्या सायड आशिल्ली आनी ताका स म्हूण तांकां प्रोनावंस करचें जायनाशिल्लें ताका तांणी हिंदू हिंदू म्हणचे लागले म्हळ्यार सिंधू नदी त्या पार सायडार रावतले म्हूण न्ही जेवण न्हू आमगेले धर्माक डिस्क्रायब करपाक जाल्यार सांगता जाल्यार ते सनातन धर्म सनातन म्हळ्यार शाश्वत ते कसं चेंज जायना आणि शाश्वत जावन आशिल्ले विशय कसं म्हळ्यार कसं चेंज जायना म्हळ्यार ताचे एक गूण आसता म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल साखरेचे गूण कशें न्ही ताची गोडसाण स्वीटनेस आतां शुगराक स्वीटनेस नासल्यार ताका साखर म्हणा ती साखरे धर्मूची गोडसाण स्वीटनेस तशींची सनातन धर्मांत आमगेले सांगता ती की आत्माच धर्म म्हळ्यार एक देवाल सेवक जावन देवाल सेवक जावन सेव करचे देवाल आनी देवाल भक्ताले तेंचे आत्माल गुण आनी ते आमी खंयचे त्या स्टेटार त्या मुडार त्या भावनेन आमगेलें जीवन करता ती तेतना तें आमकां म्हणटा पळय ते आमी देवा लोट कनेक्ट जावन एक आनंदीत रुपार एक जीवन करता आसल्यार भाग्य मेळटा सो आत्मो आनी परमात्मो आत्मा आनी देव म्हळ्यार केन्नाय सेपरेट मध्वाचार्यान तुमी केन्नाय तांगेले विग्रह पळयता तांणी दाखोवचे आसा अशी दोन बोट दाखोवचे आसा म्हळ्यार ताचे आत्मा आनी परमात्मा केन्नाय सेपरेट म्हूण ते सांगिल्लें आनी शाश्वत रुपार जाता आनी सनातन धर्म म्हूण कसले म्हणचे ताका कसले की केन्ना सूर जालेले म्हूण ताका ट्रेस करचें जायना की अमूक डेटार सूर जालें आत्म परमनंट आसा सत इटर्नल मागीर आतां इटर्नल आसा सत्य आसा मागीर आमी कसले सांगतात की भगवद्गीता 5000 वर्स फुडें म्हूण ना हे सनातन धर्माचे विशय शाश्वत रुपार आसा जाल्यार हे लिखीत रुपारी 5000 फुडें वर्सांची आयिल्लें म्हूण पळयत सो आमी सनातन धर्माचे मेन कॉन्सेप्ट आमी भगवद्गीतान पळयता की एक तीन कॉन्सेप्ट पळयता की हें प्रकृती आसा देवाल एक शक्ती एक आध्यात्मीक शक्ती आसा देवाले आनी देव कंट्रोलर ताचे हे दोन्ही शक्तीचे कंट्रोल करतलो देव म्हूण हें एक कॉन्सेप्ट आमी भगवद्गीतांतून पळयत तातूंत मुखार सून वचचें आतां की आतां आमी सांगिल्लें पळय फूड दोखून नाशिल्लें तें जाल्यार हो विशय 5000 वर्स फुडें बरोवन आयिल्ले आनी हें शास्त्र म्हळ्यार अशें आसा की खंयचेय रुपार आसा पळय नॉलेज हें शास्त्रांत आसा आमगेलें मेडिसीन देखून खंयचेय रुपार अशें तें नॉलेज त्या टायमार तें पुरो आमगेलें शास्त्रांत आसा आनी फूड कसलें नाशिल्लें ताजें कारण अशें सांगिल्लें की ताचे पयलीं फूड जनश्रुतीधर म्हूण आशिल्ली म्हळ्यार तांकां बरोवंक म्हूण नाशिल्लें आयकुनूच कळटशिल्लें आनी तांकां उडगास व्हरतशिल्लें काय ताका बरोवंक म्हूण ना जाल्यार कलियूग येताना पुरा डिक्लायन जातलें पुरा डिजनरेट जातलें ताचे खातीर तें बरोवंक पडलें म्हूण ताका पुरा जना मुखार सून वळयता म्हूण देवान तें एक म्हणटात पळय अवतार घेतलो वेदव्यास जावन वेदव्यासाला अवतारू आनी तांकां कळलें की मुखारसून जन चिके डल्ल आसतलीं ती पुरा बरोवन घेवका पडटलें न्हू ताका तांणी सुद्दां ते चार भाग केले वेद पार्ट केलें आनी मागीर म्हणटात पळय आनीक विवर्सून बरयता गेलीं तें चार वेद केले मागीर जस्ट एक एग्जाम्पला खातीर चॅट ओपन करता हांव पक्कने तुमी एक गेस घेवका जाल्यार की आमगेले पुरा शास्त्रांत तूं पुरा आतां म्हणटात पळय अफिलिएट लिटरेचर शास्त्रा वयरी ताची मिनींग ताची कनेक्टेड जावन विंगड विंगड प्रांतांत तें पुरा हें पुरो जनरली शास्त्र जाता महाराष्ट्रांत तशें पुरो कर्नाटकांत मेन वेदा वयरी मस्त जनान बरयलां हें पुरा लिटरेचर उट्ट केल्यार कितले श्लोक अशे पुरो हांव तुमकां एक नंबर 10 lakhs की 1 crore की 10 crores गेस करें चॅट बॉक्स टाईप करूयात नंबर 1 की 10 की कसं म्हणतो कितले कितले करोड म्हूण दिसता हे तीन चॉयसांत ओके 10 lakhs म्हणून सांगलें
आनी खंयचे विंगड ओपिनियन्स की कोणाक दिसता की 1 crore अशा पुरो, 10 crores अशा पुरो, नंबर पुरो हळू हळू दिसता न्हू प्रॅक्टिकली कशें अशा पुरो. 1 crore, ओके. आनी कोणाले खंयचे ओपिनियन्स की एक्चुअली पडलेले रे ह्या तिन्नी नाही आशिल्लें, 10 lakhs न्ही, 1 crore न्ही. एक्चुअली आमी पळयल्या री इट्स अनकाउंटेबल. हे बेसिक शास्त्राचें पळय, वेदव्यास मुनीन बरयलें, लक्षकटल्यान श्लोक आसा. आनी ताचें आमी पळयल्या री आनिके विवर्सून वयर न्हू प्रांत प्रांतांतू कशी मध्वाचार्य स्वाम्यान बरयलां, आतां सुधीन तीर्थ स्वाम्यान बरयलां, वर्धेन तीर्थ स्वाम्यान बरयलां, वैष्णव लिटरेचराक कितले सकट आसा, रूप गोस्वामीन बरयलेलें आसा, तमिळनाडूंत कितले जाणांन कसं कसं बरयलां. हें पुरा ऍड केल्यार एक जनरल एस्टिमेट आसा, हें बिग फिगर 1,000 crores किंवा चड रिलेटेड वस्तू आसा म्हूण आमगे शास्त्राचे त्या त्या प्रांतांत. म्हळ्यार अनगिनत लेखारी हें सनातन रुपार देखून 5,000 देखून प्रांत प्रांतांतू हें कसं जालें की हें भजन कीर्तन हें पुरा बरयलेलें आसा, पण हें पुरा सनातन धर्माचो भाग जाता. पुरंदरदासान कितले सकट रचन केलेलें आसा, लँग्वेज विंगड अशें पुरो. जाल्यार हें श्लोका म्हणकेच न्हू, संत तुकारामान कितलें भजन केलेलें आसा. सो हें पुरा लँग्वेजा केल्यार इट इज नॉट, यू कॅनॉट काउंट इट. हें एक जनरल एस्टिमेट म्हूण येता की 1,000 crores की नाचेड, आनी हातूंची लक्ष कटल्यान श्लोक संस्कृतांतू आसा हें. आनी आमकां गोत आसा की एक बेसिक संस्कृत प्रोफिशन्सी येवन न्हू चांग रुपारी कोणाक संस्कृत येता म्हूण सांगता जाल्यार एक 10-12 वर्सांचे अध्ययन जावका. एक म्हणटा पळय मास्टरी येवका म्हूण, साधारण म्हणटा मास्टरी न्ही. सो आमी पळय येता की आमगेले धर्माची डेप्थ कितली आसा म्हूण. कितले जाणांक आमकां आमगेले धर्मा विशयीची कितले हें डिटेल्डार आसा हें पुरो विशय आमकां गोत आसना. सो वेदव्यास देवान सुरय 4 वेद केल्ले, तांकां खुशी नाशिल्लें. मागीर 108 उपनिशद केल्ले, सूत्र बरयले ताचे, आनी मागीर पुरा 8 पुराणय बरयले, आनी महाभारतय बरयलें. आनी महाभारत पळयल्यार महाभारतांतूची 1 लक्ष श्लोक आसा. आनी मागीर रामायण आसा. आनी महाभारताचे 1 लक्ष श्लोकांतू इतले सकट कॅरेक्टर्स आसा, ती पात्र आसा ती की खाली नांव बरयल्यार म्हळ्यार आमी सांगतात पडला महाभारतांत कितले जनाल उल्लेख जाला म्हणून. अर्जुनू, दुर्योधनू, भीष्मो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अशी नाव बरयता गेल्यार पळय महाभारतांत कितले जणां उल्लेख जाला. 300 पेज खाली नांवानं भरून वतले. म्हणजे तितले तितले पात्र आसा महाभारतांत, कॅरेक्टर्स आसात. आनी हें वेदव्यास मुनीन अशें सांगिल्लें की हे कलियुगाचे लेस इंटेलिजंट जनाल खातीर हें म्हूण महाभारत. कसलें की वेद उपनिषद कोणाक मन वर्शी तशी ना, जाल्यार अशी हें लिला लोपार बरयल्यार जर हें वाचितलीं आयकतलीं आनी तांकां धर्मा विशयी कळटलें म्हूण. आनी आमी पळय येता की हें महाभारताचें मध्येच पर्वांतू मध्येच पार्टांतू हें भगवत गीता आसा. महाभारताचे भाग न्हू भगवत गीता. सो अशे विशय पळयता. आनी वेदांत सूत्र वय बरयलें जाल्यार तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें मनांत. आनी नारद मुनीन तेन्ना तांगेले गुरू वेदव्यास देवाले गुरू, तांणी येवन सांगलें की तुमी डायरेक्टली देवाक वचून देवाले भक्ती विशय देवाल विशय बरयल्यार मात सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हूण. आनी ताचे नंतर तांणी श्रीमद भागवतम बरोवन रचन केली. आनी श्रीमद भागवतमान तुजी 8,000 वर्स आसा. सो ह्या पळय येता की हे 5,000 वर्स ह्या पुरा वेदव्यास मुनीन बरयलेलें. ताचे नंतर कितलीं सकट ताचे एफिलिएट लिटरेचर म्हणटात पळय येवन क्रोर कटल्यान विशय पुरा कडेन स्प्रेड जाल्लो आसा म्हूण पळय. आनी आतां आमी पळयत की आतां आमी हें वन गॉड ऑर मेनी गॉड आमी पळयत की जन देवा लोटू कनेक्ट जावचे खंयची कारण आसता म्हूण. सो तुमी प्रॉब्ली चॅट बॉक्सान तुवें बरयल्यार हे पुरो विशय पळोवचे पुरो ती की आमी फर्स्ट सेशनान डिस्कस केलेलें खंयची रुपारी देवाल गोटू अट्रॅक्ट जाता ती म्हूण. सो वन इज की फियर. फियर म्हळ्यार एक भंय आसता.
हें देवाल विशीं करनातल्यार कसं पनिशमेंट आसतलें की. आनी हे भैया निमित्त मस्त मिसयूज वेय जाता. मस्त जन कसं कसं सांगतात हें करूं का तें करूं का. आनी ते मागीर ते एक बिझनस म्हणून वेय जाता. हें करनातल्यार अशी जातलें. सो जन एक एक पंता कोण 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 एक म्हणटात पळय दुश्ट आसा ती तांणी ह्या भैयांचे डिसएडवांटेज घेवन जनां वयरी एक्सप्लॉयटेशन करता ती म्हणटात पळय तशी. मागीर दोनी एक विशय आसता. देवाल कसले कनेक्ट जाता ती एक आश आसता की देवा कसं एक आश आसता ताका कसं एक कोणी केल्ले सेवा हें एक म्हगेलें आश जावं काम. सो हें एक प्रकार म्हणटात पळय भैया की नाय एक लेवल वयर या की कशें आशेन प्रितेन करचें. कशी कसं नाही कोणी एक लिस्ट आसता पळय पुत्रम देही धनम देही अशें म्हणटात पळय तशें कसं की एक लिस्टान म्हणटात पळय वता ती अशी कशी तिरुपती वता ती इतले दुड्ड जावं म्हाका आनी इतले दुड्ड मेळ्ळ्यार हांव तुका इतले दुड्ड दिता देवाक अशी. आनी मस्त सकड म्हणटात पळय इंट्रस्ट जाले करी आशेन तशी देवाल कनेक्ट जाता ती. आनीक एक आसता म्हळ्यार ही कर्तव्य रुपार की ना हें देवाल विशय करचें आमगेलें कर्तव्य. आनी तुका एक्सपेक्टेशन ना की देवान आमकां म्हगेल्या मनान तशें जावं जायनाशी राव जाल्यार आमकी कसं की एक देवाल विशय करचें तें आमगेलें कर्तव्य. आनी चारय लेवलार पळयल्यार हाजे किना वयरी कर्तव्या किना वयर म्हळ्यार प्रीती कृतज्ञता किना वयर प्रीती देवान कसं म्हाका मेळचें तशें जावं म्हगेल्या जिवनांत कशी जावं जाल्यार पुराप अशी व्हड प्रिती पात्र म्हगेल्या जिवनांत तूं देवूची. आनी हें पुरा म्हणटात पळय खंयची सरार आसा ती ते आमगेले इच्छा अनुसार आसता. आमी भैयान देवाक अप्रोच करतात की आशेन अप्रोच करतात की कर्तव्य रुपार अप्रोच करतात की प्रितीन करतात ती आनी आमी पळयत हे विंगड विंगड धर्मांतूय होच विशय विंगड विंगड रुपारी पळयलेलो आसा. आनी आमी पुरा स्तराच्या जना खातीर आमी पळयत विंगड विंगड धर्मांतूय सनातन धर्मांतूय तें भाग घेवचे तशी जाता म्हूण एक प्रकार पळयत जाल्यार आमी पळयत की सनातन धर्माचे पुरापुशी व्हड विशय खंयचे आमकां भगवद्गीतेंतू आनी श्रीमद भागवतमांत कळटा तो चारय स्तराचो. देव सांगता की पुरापशी म्हणटात पळय व्हड विशय कशी भगवद्गीता खातीर ते महात्म्यान दोगदा गोपालनंदन म्हळ्यार हें पुरा शास्त्र वेदव्यासान बरयलें ती गाय म्हणके आनी त्या गायची दूद म्हळ्यार भगवद्गीता सार हें. सो तशींच आमी पळयत की भगवद्गीता आमी वाचिल्यार आमकां कळटा की पुरापशी व्हड विशय देवाल प्रिती ते आमकां भगवद्गीतेंतू कळटा म्हूण. आतां आमी मुखार वचून पळयल्यार देव एक व्यक्ती की देव एक एक पण आमगेलें अंडरस्टँडिंग अशें पूण देव एक लायट सी की एक देवाल आकार आस की असल पुरावे विशय आमगेले मना येवचे पळय की देवाल स्वरूप कसं नाही निजावनो देवाल एक व्यक्तित्व आसा गॉड इज अ पर्सन देवाल एक व्यक्तित्व आसा जाल्यार एक एक पंत आमी आयकून अशें पुरो देव म्हळ्यार परब्रह्म म्हळ्यार एक पंत एक ज्योतिशी मात देवाल कांय आकार ना तशी न्ही. आतां आमी पळयताना एक ट्रेन धूळ दोखून पळयल्यार रात्रीचें खाली एक लायट सी दिसतलें ते फटी वय न्ही बदच ते ट्रेन लायट सी दिसता वय चिके लागीं लागीं येता ना आमकां दिसता की ना ते लायट मात न्ही कसं की ट्रेन दिग आसा कंपार्टमेंट आसा म्हूण आनी ट्रेन एकदम लागीं आयली सुद्दां आमकां ते कळटा की ट्रेना भितर जन बसली ती सो सुरे लायट दिशिल्ली त्या फट्टी न्ही बदत ते कंपार्टमेंट मात दिशिल्लें त्या बदची आनी कंपार्टमेंटा भितर जन बशिल्लीं त्या बदकी तिन्नी बदची जाल्यार ते विंगड विंगड दृश्टिकोनान ते एकू विशय पळयला म्हणजे जाता आनी खंयचे एक आकार नातील वस्तू देखून आकार येता तशी साध्य स्वे काही लॉजिकल ना आकाराशी वस्तू तो आकार येत ना मागीर देवाक आकार वय आसा देव निराकार वय हे दोन्ही सत्य कशें जाता न्ही ते एक कॉन्टेक्स्टान तूं ते पॅराडॉक्सिकल दिसच्या पुरो जाल्यार तो एक विशय फकत एकल्यार सांगल्यार की एक अमूक व्यक्ती सगळे रात्री सगळे दिवसभर खायना खंय तो जाल्यार तागेलें वजन वाडटा आसकी अशें दिसच्या पुरो की हें पॅराडॉक्सिकल न्हू हें स्टेटमेंट पळयल्यार तो सगळो दिवस कांय खायना जाल्यार तागेलें वजन वाडटा आस
अशें दिसतलें हें कॉन्ट्राडिक्टरी न्हू, हें कशें जावचें म्हूण ना. जाल्यार आतां आनीक एक फॅक्ट सांगल्या री की रात्रीच तो मस्त खात्ता म्हूण, रातभर खाता तो म्हूण, तेन्ना ते सेन्स करता. तशींची केन्ना देवाक निराकार म्हणटा ती, देवाक जनसामान्य म्हणजे प्रकृती म्हणजे पंचमहाभूताचे देवाल शरीर न्ही, त्या लेकार देव निराकार. तर देवाला एक आध्यात्मिक स्वरूप आसा म्हूण. आनी देवाला तें आध्यात्मिक स्वरूप म्हळ्यार ते सच्चिदानंद विग्रह कशें आत्म म्हळ्यार आमी सांगिल्लें की एक अंश मात्र देवाले, एक साणकी आमी सांगिल्लें तें 1000 तो टिप ऑफ अ हेर, एक साणशे तशींची देवाल सच्चिदानंद विग्रह जावन आसा म्हूण. आतां पक्कने एक ट्रेनाचे केक केले म्हूण लेक्यार आतां विंगड विंगड आसचे पुरो, केकान तूं इंजीन आसचे पुरो, विंगड विंगड कंपार्टमेंट आसचे पुरो, जाल्यार ते केक न्हय, खंय कट केल्यार बी ते केक आसतलें, भलेही बाकार विंगड आसचे पुरो. तशींची देवालें शरीर सच्चिदानंद विग्रह, देवाल हातू पायू तशी पुरा ते देवाल स्वरूप आसा पळय, त्याची विशेष जावन आशिल्लें त्या देवाल तें स्वरूप आसता म्हणून सच्चिदानंद स्वरूप देवाल. सो त्या एक पॉइंटार पळयता की देव व्यक्ती आनी देव सच्चिदानंद. नेक्स्ट पॉइंटार आमी वचयत की आतां वन गॉड ऑर मेनी गॉड्स कशें आसतलें म्हणून. आतां आमी आमगे शास्त्रांत पळयत की कृष्ण कृष्ण म्हळ्यार कशें न्हय, आकर्षति इति कृष्ण म्हळ्यार पुरा कशी आकर्षण करतलो देव कृष्णूची. ब्रह्मसंहितांत पळयता सांगिल्लें आसा ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. आनी देवाल व्यक्तित्व त्या देवालें म्हणटात पळय स्वरूप, दोन हात पाय अशें आसा म्हळ्यार आमगेल्या मणके न्हय, आम्ही देवाल मणकेचे, देवाल फॉर्मा मणके मनुष्य फॉर्म आसा म्हूण त्या प्रकारार सांगितलं. जाल्यार देवान एक रुपार देव मस्त रुपार येता, मस्त रुपार अवतार घेता देव, अशी एक रुपारी म्हूण सांगूं जायना. आतां आमी पळयत की पक्कने अशें सांगूं येता की विंगड विंगड रुपार देव येता म्हूण पळयत आमी. आनी हांव आमगे शास्त्रांत देखून तें आमकां कळटा. आतां आमी पळयता विंगड स्क्रिप्चर्सांत पळयता जीसस क्रायस्टाक सांगता ती सन ऑफ गॉड म्हूण. इस्लामान प्रॉफेट मोहम्मदाक सांगता ती प्रॉफेट ऑफ गॉड म्हूण. गुरू नानकाक सिखिजमा सांगता ती की टीचर ऑफ गॉड म्हूण. जाल्यार आमी पळयत की कृष्ण भगवत गीतेंत स्पश्ट सांगता की हांवच देव. कितले किसले श्लोक आसा, आमी एक 4-5 श्लोक पळयत. धांचे अध्यायान तूं 8 श्लोकाचो सांगता अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, हांवच देव मेगेलान तो कोणूची पुराय येता म्हणून. आनी देव सांगता की मेगेलें एक प्रकृती रूप आसा आनी एक हें आसा म्हणून हें पुरा हें प्रकृती पळयत. भूमिरपो नलो नलो वायु खम मनो भूतिरेव च अहंकार इतियम मे भिन्न प्रकृती अष्टदा. ही अष्टदा प्रकृती मेगेलें रूप म्हणून ताचे की नामात मुखारय आसा अपरेयम इति स्तवन्यम प्रकृतीम विधी मे पराम जीवभूतम महाभाव येदम धारयते जगत. मात आनीक एक विशेष स्वरूप आसा म्हणून मेगेलें ते जीवभूतम म्हळ्यार आमी पुरा देवाल अंश. हें प्रकृती न्ही, हें अपरेयम प्रकृती केन्ना वैरी म्हूण. हें आनीक एक मुगेल एनर्जी म्हूण सांगता. आनी हें सगळ्यांचे पुरा दिसता पळय तुमकां तें हांवें धारण करून घेवचें म्हणून. मयी सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव म्हळ्यार खंयचे एक मोतया माळ आसच्या पुरो तांतू सूत दिसना, मोती मात दिसता, ताजे भितर आमकां गोत्त आसा की एक सूत आसा, ताजे निमित्त ती पुरा मणी ओट्ट आसा. तशींच हांवय हें पुरा जगत्या धारण करता. आनी आमी पुरा कोण आत्म असो देव सांगता हें मेगेलें वंश. ममैव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ट इंद्रियाणी प्रकृती स्थानी कर्षती. मात मेगेल्या देखून दूर जावन न्हू आनी प्रकृतीन तूं स्ट्रगल करता आसा ती कर्षती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी न मे विदुसूर धांचे अध्यायान मुखार सांगचे न मे विदुसूरगणा प्रभवम मा महर्षे अहम आदिर ही देवानां महर्षीणां च सर्वस. हांवच पुरा पशी ओळखते हें पुराजन सांगता ती एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं. हें श्रीमद भागवतमान सांगिल्लें आसा की कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण रुपार अवतार देव म्हणून. इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे म्हणून म्हळ्यार पुराची देवाला अवतार आसच्या पुरो जाल्यार कृष्णस्तु भगवान स्वयं म्हणून.
आनी आमी कृष्णा लिलेन तुम्ही मस्त सकट विषय पळयत की कृष्णा अवतारान तूं पळयत आमी पुरा लील पळयत बालपण देखून होळ जावच देखून पूर्ण अवतार कृष्ण आनी कृष्णाना पळयत तागेले हांव सुका तोंड ओपन करून ब्रह्मांड दाखयलेलें आसा अर्जुनाक विराट रूप दाखयलेलें आसा म्हळ्यार पुरा रितेरी देवान एस्टॅब्लिश केलेलें आसा की पुरा रुपारी देवूची म्हणटात पळय श्रेष्ठ जावन आसा आनी अ, अ, दाखयलेलें आसा की देव म्हळ्यार कोण म्हणून वॉट इज दॅट वन गॉड तशें लेखार आमी एक पॉयंटार पळयता की इतले पुरा देवान शक्ती आसतना देवान स्वयं जावन येवकावे अवतार घेवन असल कसन परिस्थिती जाता ते ह्याच प्रश्नान तो एक पंत अकबर आनी बिरबला विशय तांणी उलयत घेतना तेन्ना बोटार वता आसतना एक पंत म्हळ्यार ह्या पॉयंटार डिस्कशन जालें अकबराक दिसलें की देवान कशाला येवका म्हणून म्हळ्यार तुमी सांगतात की देवान अवतार घेवका देवान येवचें कसलें अगत्य आसा म्हणून तेन्ना ह्यांच्या पॉयंटार डिस्कस जाताना एक पंत तांणी बोटार वताना तागेले सैनीक तांणी पुरो ओट्टू मेळ्ळ न्हू अकबरू बिरबलू अकबर आलेक चल्लो पुरा जन वता आशिल्लीं न्हंयत तेन्ना बिरबलान अकबर विचारलें कशी न्हंय तूं अशी अशी बुड्डयली खंय म्हळ्यार सायडाक तागे मना व्हेलें ना ताणें अशी पळयतना अकबर खोडले उदका उडकी मार न्हू ते धरले की आनी बिरबला वयर कोपलो की कसं करता आसा आतां तुका हाजे निमित्त मृत्यूदंड मेळटलें म्हूण कसं करूं गेलो तूं म्हूण तेन्ना अकबर बिरबल सांगता की इतले पुरा सैनीक आशिल्लीं ती कोणी पूण उडकी मारून तुगेले चड हाडयत आशिल्ली म्हूण तूं कशें उडकी मारली म्हगेल पूत न्हू तो तर म्हाका मना म्हाका 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 तें सहन करूं शकतलें तशींची तेन्ना बिरबल सांगता देवाल खातीर आमी तागेलें चेडूं मोमे वंश जीव लोक ताका तें सहन करचें जायना की आमी कश्टांत आसा ती म्हूण ताका आमगेल्या आनंदा खातीर आमकां वाट दाखोवन दिवच्या खातीर तो अवतार घेता तशींच आमी पळयता तो परम पुरुश जावन श्री कृष्ण तो अवतार घेवन लिला दाखोवन हें भगवत गीता सांगून दिता हें कळल्यार आमी पुरा तागेले अंश हें हाचे विशय आमी ताचे आयकून ताची भक्ती आनी तागेली प्रिती करूं येता त्या रुपारी आमी हें पळयत तशींच आतां आमी त्या फर्स्ट सेशनांत आमी पळयलें फुडें देवालें एक भगवाना डेफिनेशन पळयलें ते आमी पळयता की हो पुरो विशय आमी कृष्णान तूं पळयता म्हूण की देव म्हळ्यार आमी ऐश्वर्याचे विशय पळयल्यार देव लक्ष्मीपती आनी लक्ष्मी नारायण आसून रावपडना केन्ना सो आमी पळयता देवाल किना कोणी रिचस शक्ती गीताचे 11 श्लोकांत देवान सांगचे असे हें पुरा तुमी कसन कशें पळयतात पळय ह्या विशय सांगिल्लें देवान त्या विभूती योग म्हणचे हें पुरा मेगेले एक अंशाच मात म्हणटात पळय शक्तीन हें पुरा निर्माण जालेलें आमी पळय देवान कृष्णाने दाखयलेलें कशें एक सान बोट्टाचे नांगटान लेफ्ट हँड आसा आनी गोवर्धन पर्वत उखडलेलो कांय एफर्ट नास देवान त्या स्ट्रेंथाचे पळयलें आतां आमी ते ब्युटी वे पळयल्यार चंदाय देवालें देवाक कंदर्प मदन मोहन म्हणटा ती आनी पुरा जेन्ना आमी विंगड विंगड विशयान आकर्शीत जावचे पुरो जाल्यार तें आकर्शण कोरोसून दितलो कंदर्प मदन तोच देवाक एट्रॅक्ट जाता पुरा लक्ष्मी देवी कोणाक पळोवन पुरा जन एट्रॅक्ट जाता ती देवालें चरणकमलान एट्रॅक्ट जाता म्हूण पळयत नॉलेज आतां आमी हे वेदशास्त्राचे विशय पळयत आमी वेदव्यास देवालयाचे अवतारा विशय पळयत की कितले सकट हे महाभारताचे एक एग्जाम्पल घेतल्यार आतां भगवद्गीताचे 5000 वर्स जालां तातूंत कसं एमेंडमेंट आयलां हांवें की हे श्लोक चिके इम्प्रूव करूं येता म्हूण ना देवान सांगिल्लो विशय तो तातूंत परफेक्ट आसता तातूंत इम्प्रूव करचो तसलें कसलें ना कसलें नव एडिशन अर्थाच येवचें पुरो जाल्यार श्लोकांत कसलें इम्प्रूव करूं जाता ना परफेक्ट आसा ते महाभारत पळयता 1 लक्ष वर्सान तूं भीष्म पर्व मध्येंत आसता भीष्म पर्वाच मध्येन तूं भगवद्गीता आसा कितले परफेक्टली ऑर्गनायज केलां पळय हें पुरो हे साधारण मट्टाचे देवा सोण हें पुरो करूं जाता आशिल्लें आनी भगवद्गीतेच्या 18 अध्यायान तूं मध्येच 6 अध्याय पुरा कशें इम्पॉर्टंट आनी मध्येच 6 अध्यायान तूं 9वा अध्यायाचे लास्ट श्लोक मनमना भव मत भक्तो त्या मेन श्लोक त्यान तूं देवान त्या मध्ये दवरलो म्हळ्यार
इतले एक प्रकारान विशेष रुपार ते एक बुद्धी इंटेलिजन्सान हें पुरो ऑर्गनायज जालेलें आसा. फेमस देवाकिना फेमस वर्ल्डान विंगड विंगड नांवान आपोवच्या पुरो ताका जाल्यार देवाकिना फेमस हें जगत्यांत आसत ताका विंगड विंगड नांवान आपोवच्या पुरो ती. आनी देवान कसन केल्यारय फेमस जाता. चोरी केल्यार वय तो माखन चोर म्हूण पूज करता ती. युद्धा देखून धांवन गेल्यार वय ताका रणछोड म्हूण पूज करता ती. ह्या पुरा विशय केल्यार पुरा जनाक लज्ज येता और तांगेलें नांव वायट जाता. जाल्यार देवान कसन केल्यार ताजे खातीर देवाल पूज वय जाता. सो ह्या पळयता की विशेष रुपारी देवाल पूजा म्हणून. देवाले पुरापशी रुपार एक त्याग देवाले एक नम्र भावन पळयता की भक्ताल खातीर तो कसनय करूं तयार आसा म्हणून. युद्धांतू पळयल्यार आमी पळयता देवान कसन एक पात्रता घेतलें अर्जुना खातीर सारथी जावन. आनी सारथी जावन म्हळ्यार त्या युद्धांत तूं इतले आवाज येता त्या कोण अर्जुनाक म्हणटात पळय सारथी केन्नाय तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता आसूं लेफ्टा वचूं का रायटा वचूं का आनी इतलो आवाज आसता की सांगून उलोवन सांगल्यार ते आयकपना ताका अर्जुनाक फूल टायम हे ते 8 दिवस युद्धांतू देवाक लेफ्ट सायड रायट सायड तो देवाक पांयान किक करतशिलो ह्या सायड वचूं का त्या सायड वचूं का म्हणून. म्हणजे कसन एक देव कसन एक स्थान ग्रहण करता पळय परम पुरुष जावन हे अर्जुना खातीर हे पुरा देवाल गुण हो विशय आमी पळयत. तशींच आमी पळयत की आतां देवाल विशय पळयतना आमगे शास्त्रांत सांगिल्ल्या कारी एक 4 तत्व आसता. आतां हें राम परशुराम वेदव्यास कृष्ण हांकां पुरो हाका विष्णू तत्व म्हणचे 4 तत्वांत. दोन्ही तत्व शक्ती तत्व लक्ष्मी दुर्गा राधा आनी पुरा शक्ती तत्व देवाल डिवायन फेमिनीन एनर्जी. तिन्ही तत्व आमी पळयत की शंभू तत्व म्हूण आसता म्हळ्यार देवान एक स्थान विंगड आसा महादेवान. कशी ताका देखून धंय येता जाल्यार दुद्धा देखून धंय येवचें जाल्यार दुद्धांत आनी धंयांत डिफरन्स आसा. जाल्यार धंयाक आपास दूद करचें जायना. सो ते एक डिपेंडंट आसा ती जाल्यारय तांणी डिफरंट आसा ती. आनी चारी तत्व म्हळ्यार जीवतत्व. जीवतत्व म्हळ्यार देवी देवता 33 करोड देवता म्हणटात पळय पुरा मनुष्य पुरा झाड इन्सेक्ट्स हे पुरा जीवतत्वांत येता ती. सो आमी पळयता पुरा अशी पूजनीय जावन अशें तें विष्णू तत्व विष्णू तत्व कृष्ण म्हूण सांगीत. ताका आमी पळयत पळय केन्नाय कसं शास्त्रांत कसं एक प्रॉब्लेम जाल्यार कसं एक प्रॉब्लेम जाल्यार तांणी ब्रह्म आनी देव म्हण पुरा जन ते पळय विष्णूला वचचे आसता आनी तांणी प्रार्थना करून घेवचें आसा की आतां कसन जाल्लें म्हणून. आनी तांणी प्रार्थना करून मागीर देवान अवतार घेवन पुरा जनाक रेस्क्यू करचें आसा तशें आमी पळयत. सो आतां आमी अशी पळोवचें पुरो ती की खंयच्या एक पिक्चरान तूं आमी पळोवचें पुरोत की विंगड विंगड रुपारी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोणी एक फेमस एक्टर आसा म्हणलें अमिताभ बच्चन तर आमी तागेले पळयत की मस्त मस्त नमुन्याचे रोल्स आसच्या पुरो तागेलो. खंयच्या मुवीन तो एक मांतार मनीस जावन आसच्या पुरो खंयच्या मुवीन तो विंगड खंयचे रोल आसच्या पुरो जाल्यार हे पुरा विशय पळयल्यार अल्टिमेटली आमकां तो मेकअप करून विंगड विंगड रुपार आयला म्हणून जेवन तो एक्टर एकूच. तशींच आमी पळयत कृष्णालो विष्णूले मस्त मस्त रुपारी अवतार जाल्लेले आसा जाल्यार देव एकूच म्हणून. अनादिर आदिर गोविंद बलराम वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण ह्या पुरा जांनी ह्या पुरा एक रुपार आसता. मागीर तांतू देखून आमी पळयत महाविष्णू जाता. महाविष्णू देखून गर्भोदकाशाय विष्णू आनी ते म्हणटात पळय ते एक एक ब्रह्मांडा भितरय देवान अवतार घेवचे आसा. आमी पळयत न्हू ते शेशार न्हिदोन आशिल्लो म्हणून. सो एक एक ब्रह्मांडा भितर बी देव आपास येता गर्भोदकाशाय विष्णू जावन. कशी आतां अमेरिकाची कंट्री आसा पुरो जाल्यार हिची अमेरिकाची एम्बेसी म्हूण पुरा कंट्रीजा भितर आसा. तुमी पळयत बॉम्बेन एक एम्बसी आसच्या पुरो तांगेली सिंगापुरा एक एम्बसी आसच्या पुरो आनी ऑस्ट्रेलियान एक एम्बसी आसच्या पुरो पुरा कडेन विंगड विंगड एक कडेन तांगेले एम्बसी आसच्या पुरो. ते अमेरिका म्हणकेच ते मात तांगेले ते एक म्हणटात पण तांगेले रेप्रेझेंटेशन आसता. तशींच आमी पळयत देवान ते पुरा ब्रह्मांडांतूय देव गर्भोदकाशाय विष्णू जावन येता आनी शिरोदकाशाय विष्णू जावन परमात्मा जावन तो पुरा कणकणान जावन पुरा परमात्मा जावन जीव जिवा उठूय पुरा कडेन आसता. हें पुरा अशे कडेन हें
देवाल विषयी कितले विवर्सून सांगिल्लें आसा की देवाल प्रभाव कशी पुरा जनाल अंतू आसता म्हूण. आनी असलें ब्रह्मालें हे लाईफ टाईम अंतू एक दिवस म्हणटात पळय कृष्णान एक पंथ येवचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सगळे ब्रह्मा लाईफ टायमांत. सो त्या लेकार आमी पळयता की कशी हे हो एक विशय आसता. तशींच आतां आमी मुखारसून एक पळोवपाक गेल्यार आतां हें युनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन हें कितले सगळे देवता आसा ती. सो आमी पळय येता की कशी एक खंयचे कंपनी सीईओ आसच्या पुरो तागेले अंडर पुरो डिपार्टमेंट हेड्स आसता ती. तशींच आमी पळय येता विष्णू तत्वा अंडर आमी पळयत हें मत्स्य सकड हें आसा कशी इंद्र पावसाचे, सूर्य प्रकाशाचे, अग्निदेव आसा, वरुण देव आसा, चंद्रान त्या पुरो एक वेजिटेशन हें पुरो वायू, वाऱ्या खातीर लक्ष्मी, ह्या कुवेर ट्रेजरी पळयता, दुर्गा देवी डिफेन्सा विशय, सरस्वती देखून ज्ञान येता, यमराज अशी पुरा डिपार्टमेंट्स आसा ती आमी पळय येता की हे पुरा विशय आमी हो पळय येता म्हणून. आनी पुरा मात देवी देवता असल्यार वय तांणी म्हणटात पळय त्या देवाला अधीन जावन आसा ती म्हूण हें पळयत. एक एक काणी आमी डिस्क्रायब करूंक गेल्यार एक विशय आमी काणी पळय येता की म्हणटात पळय की ब्रह्माल एक काणी येता भागवतमांतू तांतू त्या काणी पळयत. जनरली ब्रह्माक कितले हेड्स आसा ते कितले माते आसा ते ओपन सेशन घेता तुमी गेस करूं येता ब्रह्माक एक माते की कितले ब्रह्मा नॉर्मली कितले माते आसा एक आस की दोन आस की तीन आस की चार आस की तुमी टायप करूं येता चॅटांतू. तुमगे लेकार ब्रह्मदेवाक कितले हेड्स आसा ती म्हूण एक की दोनी की तीन की चार की गेस करूं तुम्ही टायप करात खंयची नंबर तुमगेले मना येता. ओके चारी. आनी कोणाले विंगड खंयचे ओपिनियन आस की आमगेल एक की ब्रह्मांडाचे चतुर्मुखी ब्रह्मा वेगळे ओके वेगळे ब्रह्मांडाचे वेगळे वेगळे हे असतात. ओके. आनी कोणाले खंयचे विंगड खंयचे आन्सर आस की सो एक हाचे खातीर एक काणी आसा आमी पळय येता की एक पंत ब्रह्मदेव हांगा येता म्हूण सांगिल्लें आसा द्वारकांत कृष्णा मेळच्याक. करेक्ट चतुर्मुख ब्रह्मा म्हणटात तो हो चतुर्मुख ब्रह्मा देव पळय अशी कृष्णाक द्वारकांत भेटू येत पळय आनी थंय द्वारपालक सांगतात की तो द्वारपालक येवन कृष्णा भितर तें द्वारपालक सांगता की हें म्हळ्यार तागेल देवान तें ब्रह्मा मनांत कसं की एक विशय आशिल्लो ताका देवान तागेलें तें एक स्थान दाखोवच्या खातीर हें एक लील केलेली म्हूण पळयत. कसं जालें की थंय येता तो द्वारपालक राबयत पळय द्वारकांत आनी सांगता ताका फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मा शॉक जाता ताका राबयलें म्हूण जाल्यार तो सांगता राब कृष्ण कसं की एक मिटिंगांत आसा हांव तुका सांगता म्हूण. तेन्ना तो देव वचून तो द्वारपालक वचून सलपळान येता आनी निमगेत ब्रह्म सांगता कळ्ळें ना आतां कोण म्हणून देवाक आतां हांव वचवें भितरी. तेन्ना तो सांगता ना कृष्ण खंयची ब्रह्म तूं अशी म्हळ्यार कशें जाता तो सांगता भितर वचा म्हूण. मागीर भितर गेल्यार देव हो आमगेल ब्रह्म कोण आमी सांगिल्लें पळय चतुर्मुख ब्रह्म तो भितर गेल्ले दिसता पळयत देव कृष्ण मिटिंगा बसल्या कितले की ब्रह्म आसत थंय चार माथ्याचे पांच स धा एक एकल्या 100 आस एक एकल्या 200 माथ्ये आस आनी त्या ब्रह्मांडा सायजा लेकारी तितले माथ्ये आसता म्हणून म्हळ्यार आमी खंयची ब्रह्मांडा राखतात पण न्हिजावन ते वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चार माथ्याचे मात व्हड व्हड ब्रह्मांड असल्यार ताका त्या ब्रह्माक 100 माथ्ये 1000 माथ्ये 2000 माथ्ये 3000 माथ्याचे ब्रह्म तसल पुरो आसा म्हूण पळयलेलें आसा. आमगेले ब्रह्मांड सान ताका चतुर्मुखी ब्रह्म तेन्ना ब्रह्माक कळटा की कसन तागेल्या मनान कसन अहंकार आयिल्लो म्हूण कृष्णाल खातीर. सो आमी पळयता असल पुरा लिलेंत आमकां कळटा की देवा स्थान कसन म्हूण
आणि ह्या आमी पळयता की अ, वेदव्यास देवानं बरयताना गणपतीन सांगले की हांव तुका सांगता, म्हळ्यार देवान हें विजडम पळयता की हांव महाभारत बरयता जाल्यार तूं उलोवचें सांगचें नज म्हूण, बंद करचें नज. तूं सांगची बंद केल्यार हांव बरोवचें बंद करता म्हूण गणपतीन सांगिल्लें. तेन्ना गणपतीन सांगिल्लें वेदव्यास देवान सांगिल्लें की जायत हांव तुगे कंडिशन एक्सेप्ट करता, जाल्यार तूं आयकूंक मात्र न्हय, ते अंडरस्टँड वे करूं आणि अंडरस्टँड वे करूं मागीर ते तुका सम म्हूण दिसूं तेन्ना मात तूं बरयता. सो अशी बरयता आसतना पक्कन कसं ब्रेक जावं केल्यार असेल कसं कॉम्प्लिकेटेड श्लोक केल्यार गणपती सर टायम लागता ते बरोवचें म्हणजे कसं एक देवाला एक विशय पुरो आसलें आमी पळयता मग असल्यार मागीर आमकां मना येवचें पुरो स्वर्ग लोक हें पुरो आमी सांगतात थंय मरण ना. ना तशी न्हय. आतां आमी अशी पळयता की खंयचें एक हॉस्पिटल सांगता की आमगेल हॉस्पिटलांत एडवर्टायजमेंट घालना, आमगेल हॉस्पिटलांत ट्रीटमेंट गेलेले हांगा कोणीय मरनी ते दवरताय म्हणून. साध्य आसतलें ना, साध्य आसता तांगेले 2 हॉस्पिटल ब्रांच आसचे पुरो. तांकां दिसता की कोणी मरणा स्टेजार आयल्यार तांणी त्या विंगड हॉस्पिटलांत ताका शिफ्ट करून सोडटात. ताका हांगेल रेकॉर्ड क्लीन आसतलो न्हू की कोणी मरनी. तशी स्वर्ग लोकांत पळयता की देवी देवता आसत ती तांणी विशेष जावन अशी शक्तिमान जावन आसत तांणी, म्हणजे देवता म्हूण कशी कळटा तांणी ब्लिंक करनात खंय एक तेज आसता तांगेल्या आंगार, तांणी न्यायाल्यार चमकना ती मात थंय पळयतात पळय म्हणटात पळय थंय थंय मरण म्हळ्यार स्वर्ग लोकांत तूं एक क्षण भितर ते पतन जाता म्हणून आंगाचे संवसारा म्हणजे कसं एक प्रकार डिझीजान और कसं कश्टार येवन तांणी हें येवचें न्हय म्हणून तशें पळयत. आनी देवाल सेव म्हळ्यार आमी पळयता की कशी एक प्रकारार म्हणटात पळय देव आमगेल खातीर कसं चांग आसा. देवी देवताले कसं मागून घेवता जाल्यार देवाले आमी कसं मागतात देव आमगेल खातीर कसं चांग आसा तेहांची दिता म्हणून. आनी हे विंगड पळयता खंयचेय देवी देवताक आमी पूजा करून ताजी प्रसाद म्हळ्यार आमकां मनावर येता की खंयचेय देवी देवता आसूं ती तांगेलें पावर येवचें कृष्णा दोखूनची विष्णू तत्वा दोखूनची म्हणून आमी ते पळयता. आतां आमी पुरा देवी देवता उडकास करता जाल्यार साध्य आसा प्रॅक्टिकली. आतां आमी तावल सांगिल्लें 33 करोड आसता ती पुरा जनाले उडगास करता जाल्यार 24 आवर्सां तूं 4,000 बरें एक सेकंडान 4,000 जनार उडगास केल्यार वय सगळो दिवस लागतलो आमकां पुरा जनार उडगास करच्या खातीर. साध्य आसा की. आनी नॉर्मली पळय आतां तुमकां सांगल्यार की कितली देवी देवता जनाल नांव गोत्ता आसा म्हूण तुमकां सांगल्यार तुमी गेस कर येत कितली गोत्ता आसतलें नांव थिंक करून सांगल्यार 15-20 जस्ट मनावर येती कितले अंदाजार कितले तुमकां देवी देवताल नांव उडगास आसच्या पुरो 33 करोड म्हणटात वय न्हू कितले उडगास आसच्या पुरो चॅट बॉक्सार टायप करूया ती अंदाजे री एक्झॅक्ट काउंट करून सांगता म्हूण ना तेच तुमगेले एक अंदाज आसच्या पुरो कितली देवी देवता जनाल तुमकां नांव उडगास आसच्या पुरो. ओके 100K. ओके आनी कोणालें कसं गेसस की 25. ओके 25. 30. 25. करेक्ट तुमी सांग करेक्ट 25, 30, 40, 100 चड म्हळ्यार तितलें उडगास आसतलो ताजे कितें चड कोणाक गोत्ता आसलें आमी सांगतात न्हू 33 क्रोर्स म्हणून. सो प्रॅक्टिकलीची आमी पळयता की म्हणटात पळय पॉसिबल ना आमकां पुरा हाका सेव करचो ताकाच आमी कसं म्हणटात पळय रूट ऑफ द ट्री कशें आमकां झाडाक पाल्याक पुरा उदक पावोवंक जाल्यार आमी त्या झाडाच्या फुला वयर पाल्या वयर उदक घालतले ना आमी मुळां घालतात न्हू उदक मुळांक उदक घाल्यार ते झाडाच्या पुरा कडेन पावता. तशींच देव कृष्ण आसा तो अहम सर्वस्य प्रभू पुरा हाजें तें श्रोत जावन आसा ताका प्रिती तागेर उडकास केल्यार ते पुरा देवी देवता ते 33 करोडांक तांणी पुरा जन सॅटिस्फाय जाता ती आनी तुका कांय डावट ना म्हणून म्हणटात पळय हेड ऑफ द फॅमिली सॅटिस्फायड आसल्यार पुरा जन फॅमिलीक खुशी जाता तशें म्हणून सांगता.
ज्यांनी आणि आमकां एक एक पण कसं अंडरस्टँडिंग आसतना आमी त्या देवाक ह्याची प्रिती करूया, देवा म्हाका कसं मागून घेवका म्हणून गोतना जाल्यार जी देवा तूंची म्हाका बुद्धी दिवका. आनी आमगेले धर्मान आमी पळयता, आमगेल्या समाजान पळयता, खंयचे आमी एक पळयता पळय, पुरा एंड जाताना कसं म्हणटा ती कृष्णार्पणमस्तु, आचमान जाताना कृष्णार्पणमस्तु, खंयचे देवी देवताक पूज करता अशें पुरो एंड करताना म्हणटा ती कृष्णार्पणमस्तु. गणपती पूज वय करताना भटमामान पळयलें न्ही, तो सुरेश शालिग्रामाचे त्याची विष्णू तत्वाची शालिग्रामा पूज कोण गणपती करता ती, करेक्ट. आणि तो इम्पॉर्टन्स ह्यांची की देवाल एक विषय आसा म्हूण एक स्थान आसा म्हूण, आणि तूं खंयचे म्हणटात पळय पुराची देवाल सेवकाची आमी खंयचे एक देवाक आमगेले इश्टदेव कुलदेव आमी कसं आमगे धर्माले ते कसं करचें आशिल्लें तें करूंकाचें तांतो आमी चुकचे नाचे, जाल्यार हें एक अंडरस्टँडींग आवट करता म्हूण कसं हें एक अंडरस्टँडींग आसल्यार आमकां पुरा कसा कसा विषय आसा. इनफॅक्ट महादेव गणपती हांणी पुरा खुशेर असतात की तांगेल खातीर वय देव भारी एक प्रिती स्थानार आसा. सो हें आमी केन्ना केन्ना फॉलो करता ती तेतून एक व्हड विशय. लास्टार एक स्टोरी सांगून हें एक आयचे सेशन कंक्लूड करता की आतां एक पंता एक रायो भारी एक गांव आवडता काय आनी आता पुरा जनाक राय निमगीत काय कसं कसं जावं का म्हणून तेन्ना तुमकां कसं प्रॉब्लेम आसा तें सांगयात तेन्ना एक मनुष्य एक पर्सन सांगता की म्हाका एक दुडवा जगत आशिल्लें म्हळ्यार अशें अशें काम आशिल्लें ताजे खातीर म्हाका इतले रुपये जावक आशिल्ले. तेन्ना तो रायल तो सेक्रेटरी आसा मिनिस्टरचो सांगता, राय सांगता की पुरा बरोवन घेयात ती. तेन्ना तो सांगता की जायत जाका मागीर विंगड कडेन विंगड घरा वता तो सांगता की म्हगेलें घर ओल्ड जालां की पाडार पडलां हें रिनोवेशन करता म्हणून राय सांगता की बरोवन घेया गेलें. तिन्नी कडेन वता एक कडेन सांगता की आमगेले घर कडेन एक वर्डीक आसा हें पुरा भांगर न्ही जावका आशिल्लें तें तुमकां दिवेत आशिल्लें जायत त्या बरोवन तशी करता करता पुराच्यान विंगड विंगड डिमांड आसता की मागीर एक घर कडेन येताना तो एक मनीस सांगता की म्हाका कसले नाका एक नाही एक कडेन गांवाची एक कडेन वता तो सांगता की आमगेले घरा बगलीन आसा पळय तो रोड समना हे रोड चिके सम करून दितात काय म्हणून राय सांगता की बरें. आणि अनेक कडेन लास्टार एक कडेन सांगता तो एक मनीस सांगता की म्हाका तुगे दाव्या तुगेले कसने नाका म्हाका तुगेले तूं म्हगेले मित्र जावका म्हणून म्हाका तुगेले प्रीती जावका तुगेले फ्रेंडशीप जावका तेन्ना राय सांगता की तें बरें. मागीर अशी वचून मागीर तें ಸ್ವಲ್ಪ टायमान रायल रिव्यू सेशन आसता न्हू तेन्ना राय त्या सेक्रेटरीक निमगीत काय आमी त्या दिवस गांवां वचून गेल्लें तें पुरा लिस्टा लेकार जाता वय 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 कोणा दुड्ड जावका ते दुड्ड गेल्ले कोणाल रोड रिपेर करपाची रोड रिपेर जालें भांगर हें तें आनीक एक मात रिक्वेस्ट आहे बाकी आसा म्हूण कसं न्हय ते सांगता की एक मनशान सांगिल्लें म्हाका फ्रेंड जावका म्हणून हो फ्रेंड जावका म्हळ्यार अशी जातवय हांव तागेले घरकड वचून राबू का न्हू तेत मात न्हू फ्रेंड म्हणून फ्रेंड म्हळ्यार अशी जातवय जाय अरेंजमेंट करया ताका सांगया ती हांव तागेले घरकड 2 दिवस तागेले वट राबता तेतन कसं जाता राय आनी थंय वचून राबका म्हूण जाल्यार कसं जाता ताण राबचे कडेन रोड समजता तागेले घर रेनोवेट जाता तागेले फॅमिली कसं भांगर पावोवका ते पावयता ती कसं दुड्ड जावका ते दावयता ती पुरा जाता कसं जाल्यार की राय पर्सनली थंय वता आसतना फ्रेंडशिपा खातीर ताण सेपरेटली हें पुरा निंबूका म्हूण नाशिल्लें ते फ्रेंडशीप निमगेली दिसता बाकी पुरा कसन ताचे संबंदीत तो पुरा विषय मेळ्ळो म्हणून तशींच आमी केन्ना देवाल प्रिती खातीर देवाल भक्ती खातीर मागता ती देवा खातीर सेपरेटली कसं निंबूका म्हणून ते कसं कसं देवाक आमगेले जिवनात तक्क जावन आमगेले खातीर कसं बेस्ट आसा ते आमगेल्या किना देवाक चेड कोत्तास आमगेले खातीर लायक कसं नाही म्हणून डेव्हलपमेंटा खातीर ते ते पुरा दिता ताका सेपरेटली निंबूका म्हणून ना आनी केन्ना आमी ह्या आध्यात्मीक रुपार भगवद्गीता नॉलेज आमी अंडरस्टँड करता ती तेन्ना आमकां तो विश्वास येवन आमी त्या रुपारी आमच्या जिवनांतू मुखार सरयता. सो हें वन गॉड ऑर हें मेनी गॉडाचें सेशन हांगा राबयता कसं नाही चूक आसल्यार तुम्ही क्षमापण करून घेवका वी आर ऑन टायम आय थिंक 9:28 जालें हांव 2 मिनिटां खातीर क्विकली रिकॅप करता आयचे कसं पॉयंट्स आशिल्ले म्हणून फर्स्ट आमी पॉयंटारी हें पळयलेलें की कशी विंगड विंगड धर्म आसा जाल्यार पुरा धर्मान सकट कॉमन पॉयंट्स आसा देवाल प्रिती देवाल शरण नामस्मरण करचें जनाल सेवा करता पाप कर्म बंद करता. मागीर आमी सेकंड पॉयंट सनातन धर्मा विशयी पळयलें की सनातन धर्म म्हळ्यार होल डिक्शनरी पॉकेट डिक्शनरी न्ही पुरा धर्मांत आशिल्ले विशय आसा प्लस मोर आसा
आनी आमी पळयलें कृष्ण आनी अर्जुनान तें कसन एक आशिल्लें, अर्जुनाल कॅरेक्टर कशें आशिल्लें तें आमी पळयलें. आनी त्या लेखारी तो विशय आमी पळयलें. आमी पळयलें की कशी हें पुरा विशय देवालां तो आसा. आमी पळयलें की कितले की अनगिनत श्लोक आसा ती म्हूण आमगे धर्मा वाट कनेक्टेड. सो तें आमी पळयलें कशी मात लास्ट जाली भगवद्गीता आसा आनी भागवतम. आनी हें देवान म्हणटात पळय पर्पज ऑफ लायफ कसं न्हय डायरेक्टली देवा मनांत कसं आसा तें आमी पळयता की भागवतमान फायंड आउट करयता. मागीर आमी पळयलें जन खंयची खंयची कारणां खातीर वता ती भैयाना आशेना कर्तव्य रुपारी जाल्यार पुरा पशी होड स्थर केन्ना आमी देवाक प्रितीन वता ती. आनी हे भगवद्गीतेचे सार हेची भगवद्गीता भागवतमाचे की आमकां सनातन धर्माचे हायेस्ट लेवल म्हळ्यार देवाल खातीर प्रिती पुरा कशी श्रेश्ठ म्हणटा आमी भगवद्गीतांत दाखोवन पळयत. मागीर आमी हें पळयलें की देव आकारस की निराकारस देव एक व्यक्तित्वस देवालें म्हणून निराकार न्ही देव. ताचे खातीरय आमी एक एग्जाम्पल पळयलें ते ट्रेनाचे दूर दोकून लायट्स दिसच्या पुरो लागीं तर ते ट्रेन दिसता ट्रेना भितर जर्नी आसता. हें पुरो तें एक विशय तो. मागीर आमी पळयलें की शास्त्रां दोखून कशी पुरा आमी भगवद्गीतेचे कितले की सकट श्लोक पळयले कशी देव सांगता की तो परम पुरुष म्हणून अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते. आनी मस्त सकट श्लोक आमी भगवद्गीताचे डिस्कस केले. इवन भागवतमाचे एक डिस्कस केलें की देव तातूंत उल्लेख केलेलो आसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. सो त्या प्रकारान आमी हें केलें. मागीर देवाल डेफिनेशन लेखारी आमी पळयलें त्या दिवसा आमी पळयलें ऐश्वर्य स्ट्रेंथ ते पुरा रुपार पळयलें कशी देव तांतू भगवान म्हूण ते डेफिनेशन तूं परफेक्टली फिट जाता म्हूण. आनी मागीर आमी देवाल चार तत्वाचे विशय डिस्कशन केलें. विष्णू तत्व कृष्ण राम हें पुरा विष्णू तत्व कॅटेगरी, शक्ती तत्व दुर्गा देवी लक्ष्मी राधा, शंभू तत्व महादेवन आनी मागीर आमी पुरा जन देवी देवता आनी जीव तत्वांत येता ती. आनी हें पुरा एक स्थान हें इंद्र ब्रह्म हें पुरा एक स्थान त्या लेखार क्वॉलिफिकेशना लेखारी ते देवतालें स्थान प्राप्त जाता. आनी देव विंगड विंगड रूपान येवचे पुरो आमी ते डिस्कस केलें की खंयचे एक एक्टर फॉर एक्झाम्पल विंगड विंगड रोल करचे पुरो जाल्यार तो एकूच शी. आनी आमी पळयलें कशी देवाल प्रभाव तागेले गोलोक वृंदावन ते वैकुंठ आसता जाल्यार तागेले प्रभाव महाविष्णू जावन तो ईच ब्रह्मांडा भितरी शिरोदकशाही विष्णू जावन गर्भोदकशाही विष्णू जावन आनी कणकणान तो आत्मा ओटवय तें विष्णू रुपारी परमात्मा जावनूय पुरा जना लोट्टो आसा. आनी आमी पळयलें कशी देवाल स्थान म्हळ्यार कशी तें एक सान काणी आमी पळयलें ते चतुर्मुखी ब्रह्म केन्ना देवाल दर्शन घेवचें येता तेन्ना ताका निमगीता ती कंच ब्रह्म म्हणून म्हळ्यार कितली की अनगणीत ब्रह्मांड आसा ती अनगणीत ब्रह्म आसा ती. आनी देवाल स्थान कशी म्हूण आमी तें काणीन तूं पळयत. आनी लास्टार आमी पळयलें की कशी युनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशना खातीर विंगड विंगड डिपार्टमेंट्स आसा पुरो कशींची देव ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण देव ते पुरा हाचें तो अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणटात ताका देवाक आमी पळयलें तें एक सेशन पळयलें. आनी लास्टार आमी तें एक एग्जाम्पल पळयलें की प्रॅक्टिकली आमकां पुरा देवी देवता उडगास करून आमी ओपन सेशनान तूं पळयलें आमकां कितलें 25 30 40 50 60 उडगास पुरो पुरा जना उडगास करून पुरा जना पांय पडचें जातलें प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. जाल्यार आमी कोत्ता आसा देवान सांगिल्लें आसा की तागेले एक स्थानाक गौरव दिल्यार पुरा देवी देवता इतर जन तांणी हें जाता. आनी आमगेले स्थानार आमकां कसन कसन आमकां कुल धर्मा लेखार ते कसन मेळिल्लें आसता आमी फॉलो करता तांतू आमी चुकचे ना जाल्यार आमगेलें हें अंडरस्टँडींग डेवलप जावका की कोणाल खंयची स्थानार आसा ती आनी तांकांय खुशी जाता. कशी गणपतीन न्हू हें भगवद्गीता बरयलेलें. सो पुरा देवी देवतांकूय हे विशय पुरा गोत्त आसता म्हूण सांगिल्लें. आनी तांकां केन्ना आमी देवालय तांणी शक्ती आनी तांकां आमी मागल्यार की आमकां देवाल भक्ती करता तसर तूं चलोवन सुद्दां दिवका म्हळ्यार तांकां पुरा कशी खुशी तेन्ना जाता. सो त्या लेखार आमी पळयता आनी लास्टार आमी तें एक स्टोरी पळयलें की कशी तो एक गांवतलो राया सांगता की तूं म्हगेलो फ्रेंड जावका म्हणून प्रिती जावका म्हणून तेन्ना ताका विंगड पुरो सेपरेटली मागून घेवका म्हूण नाशिल्लें. ते देवाल प्रिती ते रायाल प्रिती मेळची ताका
दुड्डा घर बाकी पूरा मिळणे तशीच आम्ही विंगड पुरा कसं देवाल मगन अशी विश्वासान देवाल भक्ती मागल्यारी देव आमगेल जीवन चांग रुपार चोच तशी कसं जावं त्या पुरा दिता सो आज हे सेशन हांगा कंक्लूड करूया आमी कसं कॉमेंट कसं असल्यार घेवं येता कोणाक सेशन पयत करूं ताजेली बरें येता सो हांव रिक्वेस्ट करता की सेशन मुखार सुरू येता अश्विनी प्रभूजी हरे कृष्ण भारी भारी चंद करून आमकां जी तुम्ही एनलाइटमेंट दिलेलं सर मॅथमॅटिक्स स्टुडंट्स असल्यार आमकां अर्जत की स्टार्टिंगान ते क्वेश्चन असता this is the concept prove this म्हणून सो तशी स्टार्टिंग आणतो इन द सेशन बिगिनिंग आन ते क्वेश्चन आयले की हाऊ मेनी गॉड्स म्हणले क्वेश्चन बट आयची सेशन थ्रू तुम्ही विथ डिफरंट नुआन्सेस डिफरंट स्क्रिप्चरल स्टोरीज तुम्ही आमकां प्रूव्ह केले की देर इज ओनली वन सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड अँड दॅट इज श्रीकृष्ण परमात्मा म्हणून भारी चंद कोण आमकां तुम्ही सांगून दिलेलं सर सो खोटी खोटी धन्यवाद तुमकां आणि आमकां बडिंग यंग भक्तीन तो मार्गान तो आयिल्लो लोकांक तुम्ही इन्स्पिरेशन सो ब्युटिफुली एक्सप्लेन्ड एव्हरी डिटेल एव्हरी नुआन्स इज व्हेरी व्हेरी वेल एक्सप्लेन्ड थँक्यू सो मच प्रभूजी हरे कृष्ण कोणाक कसं क्वेश्चन निमगूच असले निमगू वयता प्रभूजी लेगी कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कॉमेंट करेक्ट क्वेश्चन्स कसं नसल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सान घाली येतं एक थोडे अनाउन्समेंट्स आसा कोण सोडता कसं नाही क्वेश्चन्स असल्यार प्लीज चॅट बॉक्सान तुम्ही घालाची मिगले अनाउन्समेंट जत तशी प्रभूजी एक्सप्लेन करतलींची सो आयची सेशन वारी आमगेले नेक्स्ट सेशन मंडेक आसता सेम विप्रसमा प्रभूजी कंटिन्यू करून वताची व्हेरी ब्युटिफुल सेशन नेक्स्ट सेशन इज ऑन 11th of August सोमवार टॉपिक वाय बॅड थिंग हॅपन टू गुड पीपल आय थिंक व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम आमकां हे क्वेश्चन उरता मनांत की हांव हे जन्मांतून तूं कसं हांव करनी बट वाय एम आय सफरींग म्हणून बट ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट हांव 2-3 फावटी हे सेशन अटेंड केलेलं आसा ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट आनी मंडे हे सेशन आसा प्लीज टू केन अशी जॉईन जायाची श्रावण मासात चुडी पुजा 10th of August संडे एट 10 AM आसा पोर लोकांक जॉईन जावका तुमकां तुमगेल घरान तू चुडी पुजा होस्ट करची असल्यार तुम्ही तुमगेल नांव श्रीमती भारती पै माताजीक देवी येता संडे जपा सेशन कंटिन्यू जाता तुमकां तहसीलवारी तुमकां इंटरेस्ट असल्यार नाव दिवचे असल्यार तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजीक नाव देवी येता तशी प्रति गुरुवारा वैष्णव भजन संध्या असता सो नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 14th of August आसा 8:30 हे पंथाची थीम जन्माष्टमी नेक्स्ट वीकेंड जन्माष्टमी स्पेशल सो थीम बी तेच दवरला चेडो जन्माष्टमी चिल्ड्रन स्पेशल सो पुरो लोकांक जॉईन जावका आणि लिटल कीर्तनी आसा का तुम्ही एनकरेज करका म्हणून एक विनंती आसा तशीच नेक्स्ट एकादशी येवचे अन्नदा एकादशी प्रति एकादशीक संपूर्ण भगवद्गीता पारायण चलता सो ट्यूसडे 19th of August 5:30 भगवद्गीता पारायण आसा तुमकां नाव दिवचे असल्यार तुमकां श्लोक म्हणचे असल्यार तुम्ही हरग्रेस विनोदावाणी माताजी जावं भारती पै माताजी जावं माया नायक माताजीक नाव दिवी येता तशी प्रति सॅटर्डे इवनिंग 7:30 श्रीला प्रभुवाद लीलामृत सेशन चलता तांत बी तुम्ही चुकेन अशी तुम्ही सेशन्स अटेंड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता कसं क्वेश्चन्स कोणाले असं की अनम्यूट करून विचार येतं जेव्हा चॅट बॉक्स घाली येतं क्वेश्चन्स कोणाले ना म्हणलेकले हांव तशें करून क्वेश्चन्स असले नेक्स्ट मंडे एक बी सेशन आसा तेन्ना बी तुम्ही विचार येतं जेव्हा तुमगेले कसं कॉमेंट्स असल्यार तुम्ही तेन्ना बी शेअर करू येतं आयचे कसं ना म्हण सांगल्यार प्रभूजी तुमगेले परमिशन घेवन हांव कैद करची सेशन नरसिंह आरती सांगची की हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
नरसिंहार्ती. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाडदपिनी हिरण्यकशिपु वक्षः कीलटङ्कनकलाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो याति ततो नरसिंह बाही नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपदे नभकरकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गा दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरहरि, जय नरहरि, जय नरहरि, जय नरहरि, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।